स्पेशल ग्राम सभा घेवन हो 25 मिटर्स जो रस्तो दाखयलेलो आसा RP 2021 हो नोटिफाय करपाक सरकारा कडेन मागता, PWDच्या मिनिस्टरा कडेन मागता. सायटूय RP 2021 दाखयलेलो आसा. जरी तर जावो जाल्यार गव्हर्मेंटाक जावो जाल्यार दुसरी सायड RPन रिजनल प्लॅन 2021 दाखयलेलो आसा, जी रेल्वे लायन आसा फ्रॉम कोर्ताली आगासाई देन आगासाई टू कारांबोली जावं कोल्ली हे सायडीन पॅरलल टू एक्झिस्टींग रेल्वे लायन आसा तेजेर त्या प्लॅनाचेर सायड बाय 25 मिटर्सूय दाखयलेलो आसा. जावो जाल्यार गव्हर्मेंटाक जावो जाल्यार ते सायडीन व्हरपाक जाता. आनी जेन्ना जरी तर गव्हर्मेंट फोर्सफुली करपाक सोदता जाल्यार ह्या आमच्या गांवच्या लोकांक आजोसी मांदू दोंगरी कारांबोली ओल्ड गोवा पिलार नेवरा हे लोकांची सगळीं घरां डॅमोलिश करपाक वयतलीं. कितलींशींच टेम्पल्स आसात, चॅपल्स आसात, तुलस क्रॉसीस आसात, हावजीस आसात नियर बाय सरावंडींग क्लोज टू रोड. हे सगळे लोकांक डॅमोलिश करचें पडटलें गव्हर्मेंटान जर हें घेतलो जाल्यार रोड. हांव मागतां PWDच्या मिनिस्टरा कडेन, सरकारा कडेन, चीफ मिनिस्टरा कडेन हेजेर मातशी नदर घेवची. सगळे पंचायतीन स्पेशल ग्राम सभेन रेजोल्युशन घेयलेलीं आसात हो नोटिफाय करपाक. आनी म्हाका खात्री आसा जे आमचो सरकार आसा ते आमची मागणी आयकतली, लोकल्सांची, विलेजेसांची आनी आमदाराची. हांव आमदार आसा ती मागणी आयकून हो नोटिफाय करपाक हांव तुमचे कडेन मागतां. जाय जाल्यार आमी ग्रामसभेचें लेटर आमकां दिलेलें आसात, आमी तुमकां लेटर करतले. तूं लेटर जे TCP डिपार्टमेंट आसा आमी लेटर केले जाल्यार मिनिस्टरान जावं तुज्या डिपार्टमेंटान तांकां लेटर करून हो नोटिफाय करपाक तुजे कडेन मागतां. आनी आमकां खात्री आसा हो सरकार आमचें आयकतलो आनी गरीब लोकांची जीं घरां वयतलीं, कितलींशींच झाडां वयतलीं, हेरिटेज सायट आसात ते खंयचेय डॅमोलिश कोन्न नासतना ही नोटिफाय करपाक तुमचे कडेन मागतां. No. It is concerning his constituency, no? This is MDR and this is calling attention every house. पयलीं म्हणजे wrong दिला. Wrong? हय, wrong दिला. MDR length of about 11 meters म्हणून दिला. 11 kilometers आसतलें. म्हणून हांव वाचता लक्षांत आयलें. दुसरी गजाल 1977 हो रोड MDR केला. तसो मागीर चानरचो प्रॉब्लेम आसा. हांव कित्याक हें सांगता, हांव हो इश्यू तुमच्या नजरेक हाडटा. अशे कितलेशेच रोड आसा जे MDR आसा आनी ते 1977-84 केल्ले आसा. तुमी सगळे करतले काय कितें हो म्हजो प्रश्न तुमकां. आनी कांय ना, हे सगळे करचें पडटलें तुमकां. एक एकटो मनीस येत रावतले. MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हे आतां केल्ले ना, 1985 पयलीं केल्ले. घेऊ नाका तो, घेवप ना तो. कितले करतलो तूं आतां? लोकांची घरां मोडपाची, करपूच ना तो. Honorable member Bob Silveran, they calling attention हाडलां. ताजें एप्रिहेन्शन सारकें आसा. कारण MDR पळय आहा, जशें PWD मिनिस्टरान सांगलें की सगळ्या गोंयांत MDR डिफायन केल्ले आसा 1977. आनी RP 2021 जो जालो तातूंत ते सुपर इम्पोज केल्या. PWD कडल्यान लेटर घेतलां खंयचे रोड कितले वीट आनी दोज हॅव बीन सुपर इम्पोज इन RP 2021. RP 2021 आमी प्लॅन करूना तो गव्हर्मेंटान. PWD नोटिफाय केल्लो 77 सगळे कडेन. तुजोच न्ही, खूब रोड आहा ते MDR. पूण जो पर्यंत गव्हर्मेंट डेव्हलप करना तो पर्यंत ताका कांय अर्थ ना. सो गव्हर्मेंट हॅज टू मूव ए प्रपोजल फर्स्ट टू कितें करतलो जाल्यार ताणें जर स्पेसिफीक एश्युरन्स दिलें दिवचे पडटलें, एश्युरन्स दिवचे पडटलें. न्ही, ताणें जर स्पेसिफीक एश्युरन्स दिलें की वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डुईंग मॅटर एंड्स अशें. स्पीकर सर, ताणें जर एश्युरन्स दिलें की वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप दीस रोड वायडनिंग मॅटर एंड्स. कारण ते
That is something. हांव तेच विचारतालो की हेजे डिस्कशनाचेर फुडें वयच्या पयलीं बाबा कोणाचीच घरां वयची ना तुका तो डिनोटिफाय करप जावचो ना इट इज नॉट No, पॉसिबल no, डिनोटिफाय तुम्ही कशे करतले सगळे सांगलें न्ही हांवें MDR म्हणते ताकाच ताकत सांगलें हांवें डिनोटिफाय जावचो ना डिनोटिफाय करप पॉसिबलूय ना हांव मिनिस्टराच्या वतीन हांवूच सांगता तो रस्तो आमी वायडनींग करून कोणाचीच घरां उडोवपाच्या विचारान आमी ना आनी आमकां नाका उडोवपाच्या विचारान आमी ना आनी आमकां नाका जालें न्ही सो स्पीकर सर सीएमान एश्युरन्स दिला कोणाची घरां मोडची नात म्हण नी कोणूय जर कन्स्ट्रक्शन करपाक गेलो आतां हांव घर बांदूंक वयतां तेन्ना म्हाका सेटबॅक सोडचे पडटा 12.5 मिटर्स इट इज रुटीन खंयच्याय रस्त्याक तोच आसा न्ही खंयच्याय MDR रस्त्याक 12.5 सोडूकूच जाय तुका सोडचोच पडटलो सो रिपेर कोण एक्झिस्टींग घरां आसा ताका रिपेर करपाक मेळटलें एक्झिस्टींग घरां ताका रिपेर करपाक दिव येता रिपेर करपाक दिता आसा त्या हेजेर प्लॅनिंगा नवे प्लॅनिंगा दिना तांकां FAR वाडून दिवपाचो हय. मुखार विल मेक द प्रोविजन ऑफ द FAR प्लिंथ लेवलाच्या भायर आनीक येवपाचो ना ओके सारकी कोणाची घरां रस्त्यार पळय आसात अरे ताका तेच सांगता आता ताका तांच्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे जुने घर असल्या कारणान प्लिंथाच्या भायर येवपाचो ना जाय जाल्यार ताका FAR दिवपाचें कितें तरी प्रोविजन कितें आसा पळय न्ही TCPक आनी बाकी सगळ्यांक विश्वासान घेवन विल डू भितर घेवन करता रायट 3-3.5 मीटर भितर घेवन Okay, then हय we'll, हे जालें मरे no, it's closed. म्हाकाय कळटा कित्याक आतां आसा ती मेंटेन करतले आमी फक्त जी आसा तर 80 मिटर्स म्हणना फुडें परत नवे प्लॅनिंगा प्रमाणे MDR 18 मिटर्स स्टेट हायवे 22 No, it is agreed as national highway. ना जाल्यार ते जावचेच ना मुखार तुम्ही पण ते 80 करा मिटर्स or न 80 करा, मिटर that is different. पण नवे कन्स्ट्रक्शन जो करतलो पळय ताका ते एप्लिकेबल जालें न्हू ताका लागून सांगलें न्ही तुका नवीन कन्स्ट्रक्शन करतलो जाल्यार ताका सेटबॅक हो सोडचोच पडटलो स्पेशली आमच्या हितून कांदोलीम पंचायती ते घरा ताका आमी प्रॉब्लेम करिना विल कन्सिडर सर कांदोलीम पंचायत ऑब्जेक्शन घातला आमच्या पंचायतीन ऑब्जेक्शन घालता कित्याक आमचे सगळे एस्टॅब्लिशमेंट हायवे म्हणना फुडें जे सगळे लिकर शॉप्स आनी कितें इट इज टुरिजम बेल्ट सगळे एस्टॅब्लिशमेंट आसा लिकर शॉप्स आसा हांकां सगळ्यांक मागीर फुडें त्रास जातलो एक्झिस्टींग आहा तांकां कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना ओके आनी सपोज नवो कोण सेटअप करता जाल्यार ताका सेटबॅक सोडून करतलो हेजेर नवीन कितें करता विचार जावपाक सेटबॅक जाय. सोडचोच पडटलो सेटबॅक सोडचोच पडटलो Okay, we'll go to the next. We're calling on Chachi Lemo. Fear and oppression in the minds of the people regarding CRZ department taking action on selective establishment and hotels. The number of structures CRZ has inspected and prosecuted for violation in North Goa for the last 10 years. There was complaint filed against the illegal building structure Benavali constituency. The CRZ department has not taken any action for the last 2 years. Whether CRZ department will be accountable the step government intends to take in the matter. The Goa Coastal Zone Management Authority is constituted by the Ministry of Environment and Climate Change under the provision of the Coastal Regulation, CRZ Regulation under the Environment Protection Act of 1986. The function of GCDMA is constitutionally in nature and hearings are based on principle of natural justice. Whenever complaints are received, the complaints are sent to district level committee and taluka level committees to inquire and submit the report to GCDMA. Based on inquiry report, GCDMA conducts hearing and thereafter pass appropriate orders. In case of urgent cases where violation is of serious in nature, the inspection is carried out by the visit of the expert members. The authority is also seeks demarcation report from Director of Survey and Land Records, which also consumes substantial time. There are time-bound cases demanded by the Honorable Supreme Court, High Court and NGT, which needs to be disposed on priority. Keeping in mind the direction issued by the courts, GCDMA keeps hearing of such cases on shorter hearing dates and after hearing passes appropriate orders. The GCDMA in respect receipt of huge number of complaints from the people and hence pendency exists. The authority had requested the NIC Goa to deploy case monitoring software deployed for NGT by NIC.
after suitable modifications. Once the software is ready, the disposal will improve substantially. Further, the GCMA suffers from lack of adequate staff, which is in the system and on temporary basis. GCMA has moved to a new dedicated conference hall for hearing cases. It will help in faster hearing of the cases. COVID-19 pandemic induced lockdown affected the disposal of cases by the authority. As hearings could not be conducted in lockdown period, which resulted in increase of pendency, slowly the authority reinitiated and hearings are now disposed as increased. GCMA might have inspected about 934 structures in North Goa for the last 10 years. DLC, TLC and expert members and issued notices for personal hearing. Based on personal hearing and documentation produced, the proceedings either dropped if found that the offending structures are having permission from GCMA and from the authorities prior to 1991. If the person does not produce any permission from GCMA, then the orders are passed to demolish the structures which are involved in violation of CRZ norms. If the offender does not demolish the structure, the matters are sent to demolition squad for execution. The office of GCMA has received complaints from Honorable Shri MLA Shri Chachil Alamo in respect of constructions of Cesarvaz, Model Retreat, Hotel Salset, Arthia Palms, Hotel Kolmar, Mahindra Club, Verona by the river. After receipt of complaints, the expert members of this authority has inspected the site and issued notices of personal hearings in respect to Hotel Kolmar, West Zone and Hotel Salset. The authorities are in the process of issuing show cause notices come personal hearing to the owners of other offending structures, that is Cesarvaz, Model Retreat, Arshia Palms, Mahindra Club, Verona by the river. The authority, after hearing the scrutinizing the documents, will take appropriate actions for violation of CRZ Notification 91 and 2011 as amended, if any. Yes, sir. Pilorian by the river, Permunic, Hola. Then totally illegal. एक त्यांकडे कसले लायसन्स ना एकू लायसन्स जाल्यार मग दाखोवचें सो तेजेर कित्याक लागून एक्शन जालें ना कित्याक डिमोलिश केलें ना स्पीकर सर, म्हजे कडेन असलो व्हडलो बंच आसा पळय आनी जो आमचो ऑनरेबल MLA चचिल बाब सांगता ते तालुका सालसेत तालुकाचे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 200 केसीस आसा आनी जे चचिल बाबान सांगला ते भाशेन हांवें ऑलरेडी सांगलां की चचिल बाबाक तेका इन्स्ट्रक्शन जाय स्ट्रिंग एक्शन जाय ही एक्शनां आमी घेतले स्पीकर सर द कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी अंडर द CRZ they will take action against all the illegalities. However, it is an independent authority and this independent authority works under the central act. We can only monitor and see that the actions are taken and we find the solution. So I can assure Chachil Bab that I will personally monitor and I will ask the chairman of GCMA to take action against the so-called illegalities where there are no documents and demolish the same on the priority basis. Thank you, Speaker. Thank you. Madhukar, you want to say? I support the calling attention moved by my colleague Francis Silvera. No, that is over. That is over. Desai. Speaker, sir. I beg to call the attention of Honorable Minister for Water Resources to the following matter of urgent public importance. Fear and anxiety in the minds of the public at large regarding the Madhe water dispute, which has remained unresolved till date. The lethargic approach of the government in dealing with the matter and attempts by Karnataka to divert the water in spite of matter being subjudice has caused damage to ecology of Goa. People have apprehensions on the intention of the government to protect the interest of the state. The steps government intends to take in the matter. Speaker, sir, I rise to reply to the calling attention motion moved and the action taken by the government of Goa to protect the interests of state in Madhe Basin. Sir, interstate dispute started in Madhe Basin around 2000. Reply circulate karo. Circulate dila? Kela? Reply circulate kela? Yeah. He's replying. हमको दियो ना reply.
सर्कुलर पावना तांकां पळय Yes. येवना केल्या मरे. केल्या न्हू. तें आमकां मेळत जाल्यार फूल वाचपाची गरज ना तूं लास्ट 4 लायन्स वाच आसा न्हू. ओके. 8 pages. लास्ट पॅरा वाच पॅरेग्राफ वाच पळो न्ही पयलींचे थोडे वाच मदले मदले Okay. Samasta. The Honorable Chief Minister had held discussion with the... पेजी वाच रे भितरल्यो चड पेजी ना ताज्यो No, last page vasta. Last page vasta. आज कितें इम्पॉर्टंट भितरले वाच Yeah, sir, important. 7 ते 12 विरा वाच इतले पेज कितले पेजी आहा पळय त्यो 8 pages. लास्ट पेज वाच हांवूच आसलो ते. Wait. Last two pages vasta. From time to time, Honorable Chief Minister addressed the letters to the Union Jal Shakti Minister as well as to the Honorable Union Minister for Environment, Forest and Climate Change to express Goa's concern unfailingly in the ongoing dispute. Whereas reports of violation of the tribunal and Supreme Court orders by Karnataka have been received officially by Supreme Court by Karnataka have been received. Officials of the Avera promptly visited the diversion site at Kalsa to verify the reports. Based on these reports, appropriate legal and administrative action have been initiated. Goa has vigorously and single-mindedly explored all avenues, legal and administrative, to safeguard its legitimate interests in the Mother Basin. No efforts have been spared in pursuing its objective. Constant vigil has been maintained to detect all instances of violation of the tribunal award and orders by Karnataka to initiate prompt legal and administrative action. Government is determined to protect its future water security in the Madai Basin by forestalling all diversion of water from the Madai Basin. These efforts will also ensure protection of the basin ecology. Thank you, Speaker. स्पीकर सर म्हादयचेर आख्खी हिस्ट्री ह्या हावसा भितर खूब फाटी डिस्कस जाल्ली आहा खूब फाटी एक्श्युरन्सीस दिल्ली आहा पूण म्हाका आतां एकच विचारपाक जाय 2 गजाली आसा एक आमी चीफ मिनिस्टरान एक आमचें डेलिगेशन व्हेल्लें आमी लीड केल्लें मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट दिल्लीक ऑल पार्टी डेलिगेशन जेन्ना ते लेटर दिलें ताजे फाटल्यान एक ऑल पार्टी डेलिगेशन गेलें आमी सगळे आशिल्ले ताजे बरोबर प्रकाश जावडेकराक मेळपाक गेल्ले आनी देर चीफ मिनिस्टरान ताका मेमोरंडम दिलो की तें ऑर्डर किंवा कितें लेटर धाडिल्लें ताणें रिवोक करचें म्हणून ताणें एक्चुअली आमकां तेन्ना सांगलें बी डोंट वरी आय वील नॉट डू एनी इनजस्टीस टू गोवा ताजे फाटल्यान 18 नोव्हेंबराक ताजें एक लेटर आयलें द लेटर सेड दॅट दीस इज रेफरन्स टू युअर मेमोरंडम म्हणजे जो मेमोरंडम आमी दिल्लो इट इज इन्फॉर्म थ्रू युअर मेमोरंडम दॅट प्रपोज सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री इज मोर दॅन ड्रिंकिंग वॉटर प्रोजेक्ट एंड दस रिक्वायर्स टू बी रिव्यूड इन डिटेल बाय द मिनिस्ट्री इन this connection a committee is being constituted to look into the issues raised in detail now म्हाका एक जाणा जावपाक जाय whether a committee has been already constituted to look into this हो म्हजो पयलो प्रश्न because categorically तुका रिप्लाय दिला he has addressed it to you आनी ती करुना जाल्यार कित्याक करुना whether you have reminded him that you have assured us because this letter amounts to assurance to all of us whoever had gone all party delegation. This is one thing. Second thing, when Karnataka filed a petition in the Supreme Court asking them to notify this award. Now this award has been objected by Goa, objected by Karnataka, objected by Maharashtra. There are references made to the tribunal on that award. Goa is also not happy, Karnataka is also not happy, Maharashtra is not happy. You will agree with us that references have been made to the tribunal by Goa, Karnataka as well as Maharashtra. When Karnataka filed a petition in the Supreme Court asking the Supreme Court to notify the award, it appears that time we should have actually objected to the notification. Now, Supreme Court judgment which is passed there says that neither Goa nor Maharashtra objected
to that, and that is why we are ordering to notify. Also, the judgment asa. So I was worried because if notification, it has been notified because we didn't object. Maharashtra sodun di. Maharashtra has nothing to lose. And secondly, as I said, whether this committee has been constituted or have you followed it up with the ministry that you had assured us to appoint this constituted committee, which has not been, still today, I don't know whether Chief Minister will be able to tell us whether any committee has been constituted. These are only two things. Speaker sir, opposition leaderan सांगला ते भशेन 4 नोव्हेंबर 2019 आम्ही सगळे थंय गेले. एट द सेम टायम आम्ही म्हळ्यार म्हज्या पक्षान एनजीटीन ही ईसी जी कर्नाटकाक दिल्या ती आमी चॅलेंज केली. ताजे मागीर 20 फेब्रुवारी 2020 सुप्रीम कोर्टान इंटरिम ऑर्डर अलाव केली. कर्नाटकाचे एप्लिकेशन ट्रायब्युनल अवॉर्ड पास करपाक परवानगी दिली. आता जे ओपोजिशन लिडरान उलयलां ताजे एक्चुअली उत्तर काल आमचे वॉटर रिसोर्स मिनिस्टरान विनोद पालेकराक स्टार्ट क्वेश्चन 6A दिलां. कितें दिलां की तुमच्या आदवोगादांनी थंय मॅच फिक्सिंग केलें म्हणून धडधडीत उत्तर दिलां. स्पीकर सर एक मिनिट हांव उलयतां. Match fixing is word is not in the That word reply. cannot be. Why? Under which Speaker rule? sir, No, Speaker under sir, which rule match एक fixing minute. cannot be My done? reply is very clear. That you Speaker cannot sir, say point that. of order. Speaker sir, point of order. What is the point of order? At present, this is matter, it is in Supreme Court. म्हणून ह्या मॅटराचेर कितेंय डिस्कस ह्या हाऊसात करता आसतना आन्सर कित्याक दिलें? हांव परत सांगता. आन्सर कित्याक दिलें? तुमी दिलां हें, हांवें उलोवंक ना. आन्सर दिलां which was not discussed even by him, saying that my advocates did not object. Whatever I the mean, fact, what- whatever Speaker the sir, 1 fact, minute. it is given. Speaker sir, कितें एक आसा तो minute. दिला. I have a point. Speaker sir, तुम्ही जे issues म्हणटात की matter sub judice should not be discussed. Answer दी मरे. Matter sub judice can't be discussed. तूं आन्सर दिता, तूं म्हळ्यार तुजो मंत्री आन्सर दिता आनी नांव दिता आदवोगादांचें आनी सांगता that they have not objected on their own म्हणून accord. आमी इन्स्ट्रक्ट करूंक ना. हांव एक सादो मनीस, हांव जाणा म्हज्या आदवोगादाक हांव इन्स्ट्रक्शन दितां त्या आदवोगादान कोर्टान करपाचें आसता म्हणून ताका हांव पयशे दितां. तुमच्या आदवोगादांनी थंय वचून ऑब्जेक्ट केलें ना, नॉट बिकॉज यू डीड नॉट टेल देम, दीट इज देअर ओन डिसिजन अशें म्हणून आमकां उत्तर दिल्लें आहा. हें हांव म्हजें न्ही, दीस इज नॉट माय क्रिएशन, इट इज स्टार LAQ 6A. स्पीकर सर, इन द स्टेटीच्या इंटरेस्टात परत एकदा हांव सांगता, मॅटर सब ज्युडिस आसा हाजी परत तरी तांच्यांनी व्हर्च्युअल घेवपा खातीर मागलेलें. आमी परत सुप्रीम कोर्टाक रिक्वेस्ट केली की हे आमकां व्हर्च्युअल घेवपाचें ना, इन पर्सन हाजें हियरींग जावचें. ताच्या खातीर हांगा जे कितें जो आमी उलयता, जे कितें डेलिब्रेशन जाता ताजो इम्पॅक्ट सुप्रीम कोर्टाच्या केसीर आमच्या बाजून पडचो न्ही. हाच्या खातीर म्हाजी एकच रिक्वेस्ट आसा, म्हाजें कॉलिंग अटेन्शन घेतलें, तांच्यांनी उलयलें, हाच्या खातीर ना तेजो इम्पॅक्ट सुप्रीम कोर्टाच्या फाल्यां सकाळी डिसिजनाचेर पडचो न्ही. म्हणून परत आमी जर घेतलें ना, एडमीट केलें ना जाल्यार आमकां उलोवपाचें ना हें म्हणटलें असलें. म्हाज्याय कडेन तेजी लॉंग स्टोरी जी आसा, लॉंग स्टोरी पळय, हांव आय एम ऑन माय फीट, यू कॅनॉट जस्ट पॉइंट ऑफ हांवें त्या खातीर ऑर्डर सांगलां, भाशण दिवंक जायना. हांवें पॉयंट ऑफ ऑर्डर तितकेच रेज केला. तुमी कन्सर्न आसा, म्हाका दिसता ताजेर तुमी सर एक म्हजो एक पॉयंट असो आहा की जे प्रश्न आमी विचारतात ते प्रश्न जर तुमकां दिसता सारके ना ते भायर उडयता. गव्हर्मेंट प्रश्नाक उत्तर दिता, प्रश्नाक उत्तर दितना कितें सांगता की आमच्या आदवोगादांनी आमकां विचार नासतना मॅटर सेटल केलें, म्हळ्यार कर्नाटकाची ट्रायब्युनल ऑर्डर नोटिफाय करपाक परवानगी दिली, तुमकां सांगनासतनाच. आता म्हजो एक प्रश्न आहा मंत्र्याक, अशे आदवोगादांक तुवें वचून दवरल्या कशें? तांणी तुका घात करून कितलो तेंप जालो, 1 वर्स जावपा आयलें, अजून मेरेन हे आदवोगाद अरविंद दातर, प्रताप वेणुगोपाल, आयुषी गौर, अखिल रॉय, विलास वॉल्सन, none of them goons didn't object because it's their own accord. They have got your case defeated. मुख्यमंत्र्यान सांगलें इट इज मोर देन अवर मदर टू हिम म्हणून, and you have lost the case of your more than mother because of your lawyers. How do you continue with such lawyers?
This is my question, first question to you. Second question is, Speaker sir, कर्नाटकाचे डायव्हर्जन जाले उदकाचे म्हणून 6 ऑक्टोबर 2020 ड्रोन फुटेज दाखवून हांवें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. जंय डायरेक्ट उदक जे आहा ते नदी उरूंक ना, व्हाळच उरूंक ना, सादी अशें गटर कशें आसता स्ट्रीम तशी म्हादय उरल्या आमची. हे ड्रोन फुटेजेचेर मेळटा. हे आमी 6 ऑक्टोबर 2020 एक्सपोज केले. आता गोंयची 2 कंटेम्प्ट पेटिशन आहा. एक कंटेम्प्ट पेटिशन आहा 2018तले आणि एक इंटरलोक्युटरी पेटिशन आहा 2020 दोन्ही पेंडिंग आहा सुप्रीम कोर्टान. स्पीकर सर, आमकां सगळ्यांक खबर आहा जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. डिले जायत आहा आणि आमी सांगता कितें ना 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 डिस्कस करचें न्ही. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री खूब Honorable MLA. One minute, Speaker, sir. 1 minute. Since the matter is in the court. maybe in the court. Listen, please. I request you, don't deliberate in detail. You just make your point. I'm asking No, pointed just make your questions. point on the calling attention. I am asking pointed question. My Just question ask is, one question. why a lawyer who has betrayed the cause of Goa, Okay. retained, number Okay, one. Minister. Number one, 1 minute, Speaker sir. Calling attention, you are going to raise how many questions? I know what a calling attention is. Oh, how many questions you are raising? Under Rule 63, what I a calling got it. attention I got is, it. I know. Yeah. You all have sold mothers. Minister. This is my charge. Minister, can you reply? Speaker sir, काल गव्हर्नरान एक हे दिला, व्हिडिओ मेसेज दिल्या. Okay, गव्हर्नर agree. हेराल्डाचे ओपन फ्रंट पेजीचेर आयला. गव्हर्नर म्हणटा वी आर ट्रायिंग टू No, please sit down. सी दॅट वॉटर इज No, नॉट please sit down. डायव्हर्टेड. दिगंबर कामती काल तुम्ही उत्तर Honorable दिला MLA, की वॉटर इज ऑलरेडी डायव्हर्टेड म्हणून. Jay, किती उलयता ते? please wait. Speaker, sir. ही डिक्टेटरशिप No. काय डेमोक्रेसी? No, this is not. अरे उलोवपाकूच दिना तुम्ही Give कशे? you a chance, no? कॉलिंग अटेंशन अलाव कित्याक केलें? I allowed you. What is I allowed you to talk. What is allowed? My Yes, question is not 6 over. minutes you are talking. Minister Please sit doesn't down. want to answer. You Sit should down. tell me he doesn't want to answer. Yeah, I'll give you. No. You raise your question. But I'm not over. Oh, raise your question. I'm raising now. Raise. So you don't disturb me, Speaker sir. I said raise one question. The question cannot be raised one. It is not a question. So you are going to It tell is the calling full- attention. See, listen. It is I about. have already. It is about more than mother to I say. have already told you the matter is More in the than court. mother to me also. I have told you the matter is in the court. Arey, And may be in the actually- court. Don't allow it. Sir, I will Speaker, not. You allowed it. I will disallow. Don't allow. Disallow. Don't, Speaker, sir, you don't this allow type of mother. language is not Walk out from tolerated. here. Shame on you. Speaker, sir. Shame on you. I Shame on gave you. you a chance. Shame Speaker, on sir. you. Mother तुम्ही विकली. Please sit down. Please sit down. तुम्ही वकील Type of आवडला तुका not 2000 tolerated. exam बंद करा. You sit down. This is not tolerated. You also got. Insulting What is the of the speaker toleration? is not tolerated. What is the tolerate? Show the rule. Speaker, sir. Please sit down. What tolerate? Please, nothing will go on the record, huh? That did not go on the Please, sir. record. Please sit down. You all don't want to discuss any Please issue. sit down. You don't want to discuss double tracking. Don't want to discuss Madhai. Don't want to discuss coal. Don't want to discuss I'm asking you to linear sit down. projects. You don't want to discuss anything. You want to discuss some small thing. I'm not going to It is listen. your problem. Speaker sir, listen to us. Yes. See, this is a calling attention. This is important calling attention. Yes. Chief Minister says matter is sub judice. We are not going to ask questions which will have impact on the matter in the sub. For example, I had asked 2 questions, which are very simple. We are not going to ask what is going to happen. We are going to ask on what has happened. ताजो इम्पॅक्ट हांव परत तेच रिक्वेस्ट करता ताजो इम्पॅक्ट त्या केसीचेर जावचो न्ही. That is what we are saying. परत तुम्ही ऍडमिट केले ना जाल्यार ऍडमिट केले ना म्हणटले असले. No, एक minute. For अरे ते व्हर्च्युअली घेवपाक सोदताले आमी सांगला ती इन पर्सन घे कारण व्हर्च्युअली जावची ना म्हणून मॅटर आहे. I asked, Speaker sir, I had asked a simple question to the Chief Minister. This is with respect to visit to the ministry on 4th of November. And we said that he has written a letter to the Chief Minister that committee is being constituted. My question was whether committee has been constituted. If not, whether Chief Minister has taken it up with him as promised to all of us. Yet that reply given to you is a promise to the entire House committee or the all-party committee. This has not. This has nothing to have to do with anything with the court. Yesterday, the answer that he has given has been given by due thought process that it should not impact our case in Supreme Court. Why did he allow this question and why did he answer? Saying that the lawyers have given consent to Karnataka on their own. Are
That means your lawyer has sold Goa, sold more than mother of yours. Speaker, sir. You are just quiet. You don't want us to talk. Boss म्हणता तू. Speaker, किती आहे? एक boss म्हणता तो घरा गेलो. You have made your point clear. I have not made my point clear. You made your point clear to me. No. That you have brought You here have to made make us that sit main down. point clear. Minister, please reply. Speaker, sir. Please, Let him answer. let me speak. You want to join, Speaker, please? sir. Speaker, sir. Let everybody take whatever, and that will be common points. Let him Speaker, reply. sir. at a Speaker, time. sir. Members are free to express your points here, and I am ready to reply. But you may not get reply now. You will get later on. Okay. Why are we stopped now? How does it impact the case? Did I not come with you there to the It minister? doesn't mean he has stopped Did we you. not come to Mr. Prakash Javadekar as all party delegation? Are we not interested in Madai? What are you trying to say? Members should not expect the reply immediately after he is raising the issue. Please. Speaker sir, एक क्वेश्चन हा. हे सगळें जे जालां टाइम पास आमी करून 18च्यान 2021 पावले. थंय डायव्हर्जन ऑलरेडी कंप्लीट जालें. आमकां उत्तर दिलां काल दिगंबर कामतीक आन्सर दिलां डायव्हर्जन जालें म्हणून. गव्हर्नर व्हिडिओ मेसेजीन सांगता कालचो पेपर हो हेराल्ड कितें सांगता की वी आर ट्रायंग टू स्टॉप डायव्हर्जन. अरे कितें? दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ हेराल्ड. People are being misled. The more than mother has gone. And you all are telling us you all are trying. What are you trying? Why are you fooling the people? This is my question. Rohan. Speaker, sir, I rise to talk on the calling attention raised by my colleagues. हांवें घेतला तो म्हादयचो विशय सगळे लिडर ऑपोजिशन उलयलो विजय उलयलो. आय विल नॉट बी रिपिटेटिव्ह. पूण एक इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर, जो सरकार म्हणटा चीफ मिनिस्टर म्हणटा आपली आवय, आनी आज ताजो सायड इफेक्ट कितें जावंक शकता हें सुप्रीम कोर्टाक सांगपाची गरज ना. सुप्रीम कोर्ट गिव्स अ प्रायोरिटी टू मे बी अर्णब गोस्वामी. वी आर हियर 2018चे जशें विजयन सांगला स्पीकर सर, कंटेम्प्ट पेटिशन, डिसओबिडियन्स पेटिशन, मागीर इंटरलेक्टरी पेटिशन, आनी फ्रेश कंटेम्प्ट पेटिशन. बेस स्पीकर सर कितें, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गिविंग डेट ऑफ हियरिंग. जेन्ना ती दिना, सुप्रीम कोर्ट वायलेशन्स आर हॅपनिंग, ट्रिब्युनल ऑर्डराचे वायलेशन जाता, हे आमकां सगळ्या 40 आमदार, NGO, एक्टिविस्ट सगळ्यांक खबर आसा. 1 minute. We should not pass expulsion to the Supreme Court regarding Arnab issue. I'm in the assembly, speaker sir. I can talk. Still. I can talk. In the assembly, you are the fourth pillar. You can talk. बेडच बंद करनाका आनी कितें बंद करनाकात. मागीर हांगा बसून कांयच उपयोग ना. थंय कर्नाटकाक उदक सोडीत रावनी आमी हांगा वेदर वी शूड टॉक ऑर वी शूड नॉट टॉक हाजेरूच डिबेट करुया. No, talk. थँक यू. स्पीकर सर, एक वाटेन इकोलॉजिकल इम्पॅक्ट कितें आसा, बाकीचे हे सगळे आसा. अवेरनेस प्रोग्राम्स हॅव बीन हॅपनिंग ऑल थ्रू आउट गोवा. वी हॅव बीन टॉकिंग वॉट इज मादय. आय एम नॉट डिफायिंग वॉट इज गोईंग रॉंग ऑर वॉट इज गोईंग रायट, ताजेर उलोवंक वचना. स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्टाचेर रावन गोंय कितें दाखोवन सोदता, राजा हरिश्चंद्राचो अवतार. आज स्पीकर सर, थंय मोदी आसा, थंय प्रल्हाद जोशी आसा, थंय मायनिंग आसा, थंय मादयूय आसा. दिल्ली वचून मिटींग मायनिंगेचेर जाता पूण मादयचेर जायना. हो प्रश्न पडटा आज गोंयकारांक. स्पीकर सर, सगळे इश्यूज आमी कोर्टान रावतले जाल्यार हॉनरेबल मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टरान सांगुनी की आमी एक सुद्दां उदक आज पर्यंत सोडूंक दिवना म्हणून. पावसान विजयान एक व्हिडिओ काडिल्लो, पावसान उदक देंवलें ना. प्रश्न फक्त उदकाचो नाशिल्लो स्पीकर सर, सॅलिनिटीचो आशिल्लो, इकोलॉजीचो आशिल्लो, फ्लोराचो आशिल्लो, फॉनाचो आशिल्लो, सगळे गोंयच्या अस्तित्वाचे आनी वळखीचो प्रश्न आशिल्लो. आनी द वे वी आर टॉकिंग हियर घेवपाचो ना. सुप्रीम कोर्ट, कोण सुप्रीम कोर्ट? विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी इन द सुप्रीम कोर्ट. स्पीकर सर, वी हॅव टू बी व्हेरी कॉशियस ऑफ वॉट वी आर डुईंग. आज कॉलिंग अटेन्शन तुवें घेतिल्लें आसा, बरी गोश्ट. प्रश्न आमी जे मांडल्या तातूंत उत्तरां पळयल्या प्रमाणे महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाक तुमच्याच डिपार्टमेंटान दिलां की द IA ऑफ कर्नाटका फॉर डायरेक्टिंग Union of India to publish the award will allow subject to the result of pending proceedings. However, the publication of award by the Union government is technical formality and does not entitle the state of Karnataka or Maharashtra to carry out construction or divert any water as the award of the tribunal itself. Here, jenna tooth sangta speaker sir, I am keeping Supreme Court at the side now. Now I am talking about union government, that is the federal system, India. आमचो देश जो प्रधानमंत्री आणि सरकार बीजेपीचो आसा,
गोंया बीजेपी सरकार आसा जाल्यार वेर इज इट स्टॉपिंग फॉर अस टू डू आमी सगळी केली ऑल्टरनेटिवली स्पीकर सर एवरी इयर वॉटर एवरीवेअर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक वी हॅव बीन टेकिंग दीस इश्यूज अप आज पर्यंत खंयच्याच सरकारान फाटल्या वी हॅव नॉट टॉक्ड अबाउट what is the other areas that we need to increase our infrastructure in water conserving आज water conservation everywhere is happening पूण आमी विनोदाचे हातून शापराचे हें सोडटा धरणां सोडटा उदक थंय इल्ले गांव बुडटा तेवटेन आनी खंय गांव बुडटा एक वाटेन उदकान गांव बुडटात दुसऱ्या वाटेन हे म्हादय राखूंक शकनात स्पीकर सर आय थिंक द कंटेम्प्ट पेटिशन्स फायल्ड केन्ना केस हियरिंगाक येतली ज्या आदोगादांनी ऑलरेडी म्हादय विकलें तांच्या कडल्यान अपेक्षा करप काय ना हो प्रश्न पडटा दुसरो ह्या आदोगादांक दवरूंक जाय काय ना काय कितें करतले हॅज नो इम्पॅक्ट विथ दॅट केस बट अ डिसिजन हॅज टू बी टेकन टुडे वॉट ही इज गोइंग टू डू चीफ मिनिस्टर हॅज टू रिप्लाय थर्ड स्पीकर सर जावडेकर बाब युनियन मिनिस्टर एनवायरमेंट हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द एम्स मोले आनी म्हादय मोले कितें जालां बाय अलिनाथ उलयता म्हादय कितें जालां तें आमी उलोवंक सोदतात नॉट दॅट वी आर नॉट टॉकिंग ऑन मोले But this impacts, Speaker Sir, whether we need to talk everything as per what Supreme Court is wanting, hearing जावना, तितल्या पर्यंत डायवर्जन जालें. आज मुख्यमंत्र्यान सांगचें पडटलें स्पीकर सर की हें सद्या जेन्ना चल्लां तेन्ना सरकार कितें करतलो. We are talking about ecological impact, we are talking about alternate waters, we are talking about the salinity, and we are wanting a very firm answer from Chief Minister as regards to Madai. सांग ताच्या पयलीं एकूच गजाल तांच्यांनी जो सुप्रीम कोर्टाच्या बद्दल जो स्टेटमेंट केला न्ही म्हाका दिसता ते सुप्रीम कोर्टाच्या वयर न्ही ती सुप्रीम कोर्टाचेर स्टेटमेंट करचो न्ही हावजन अशें म्हाका दिसता कारण मॅटर परत सांगता डिस्प्युटेड आसा इन सुप्रीम कोर्ट ताच्या खातीर वॉट एवर द थिंग्स तांच्यांनी डिसिजन इसीक लागना तो इश्यू आय पुट इट इश्यू हो गोंयकाराचो इश्यू जवळ जवळ 1500 स्क्वेअर किलोमिटर एरियेत आमची म्हादय लागता साधारण 87 किलोमीटर लांब नदी 100% 70 वासीय डिपेंडंट ऑन म्हादय साठल्या गांवांत वचून पळयात आज परिस्थिती कितें ती उदक थंय येता की ना हांव पिक्चर हाडल्या लेटेस्ट पिक्चर आसा म्हजे कडेन दिता तुमकां आमी म्हणटा सुप्रीम कोर्टांत इश्यू आसा म्हणून मान्य म्हाका जर डायवर्शन कशें जावंक शकता सुप्रीम कोर्टांत जर इश्यू आसा आनी केस चल्ल्या जाल्यार ते कितें करता तितलें आमकां मान्य आनी हांव चॅलेंज करतां गव्हर्मेंटाक तुमी म्हादय परत डायवर्ट करून दाखया जें कितें चलना तें आतां दुसरो जो तांकां उदक कितलें दिलां 7.58 TMC हें उदक तांकां पिवपा खातीर दिलां आनी हें उदक खंय व्हरपाचें हें उदक धारवाड आनी हुबळीक व्हरपाक जवळ जवळ आमच्या एरियेंतल्यान थंय व्हरपाक 200 किलोमिटर जाता आनी कर्नाटकाचें दुसरें धरण सुपा ह्या गांवांत आसा सुपा म्हणजे नियर टू कारवार आनी तातूंत जें उदक आसा ताजेर हायड्रो पावर प्रोजेक्ट तांचो चलता जर तांकां थंय उदक हुबळी आनी हांगा धारवाडा व्हरपाक जाय जाल्यार जगलपेट म्हणून एक गांव आसा जो सुपा वयर आसा टोटल खडकाळ प्रदेश आसा दे कॅन व्हेरी वेल हॅव अ वॉटर सप्लाय प्लांट देर कारण ती जी हायट आसा आनी हुबळी आनी धारवाडाची हायट जर काडली आसत जाल्यार 60 किलोमिटरांत तांकां तें उदक पावता पूण तांचें हें वेगळेंच आसा लक्षांत हाडा दाखयता तांकां तो प्लांट थंय करपाचो ना थंय तांचे कडेन उदक आसा सगळ्यो तांकां हें उदक डायवर्ट करून मलप्रमाद घेवपाचें आसा एंड दे हॅव ऑलरेडी डन इट हांव तुमकां दिता हें आतां दुसरी गजाल सांगता द लेटेस्ट तांचो जो हें आसा तो 112 TMC वॉटर हे जे आमच्या ओपा नदीक येता खांडेपार नदीक ते डायवर्ट करपाक सोदता आनी ते उदक जर डायवर्ट केलो आमचो धबधबो पयलीं दुधसागर धबधबो बंद पडटा म्हणजे कोणूच विचार करना हें सुप्रीम कोर्टाक लागता ते करूं शकता हांगलो मंत्री कोण सेंट्रला आसा जोशी काय कोण तो ते करूं शकता आनी आमचे कोणूच कांयच करूं शकना हें कित्याक हो आमचो प्रश्न आसा तिसरी गजाल जर
हे उदक डायवर्ट केले आसत जाल्यार आमची 25 वर्सांनी गोंयची परिस्थिती आमी कितें जातली हें हांव सांगूं शकना कारण आमचें प्लॅनिंगूच ना फुडल्या हाका धरणां खंय बांदतले बंधारे खंय बांदतले हें पळयना जे पयर हांवें एक स्टेटमेंट वाचला मे बी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट किंवा तुमचो आसत तुमी कितलेशेच बंधारे आनी हें म्हणटले तातूंत एनजीटीन कितलेशे बंधारे तुमचे नाकारल्या धरण नाकारलां हें सुद्दां तुमकां खबर ना तुमी स्टेटमेंट दिलो मान्य आमकांय बरें दिसलें ते आयले जाल्यार बरें जातलें म्हणून ते येवचेच ना तुमचे तातूंतले 20-25 ऑलरेडी सगळे एनवायरमेंटान नाकारल्या दुसरे वेस्टर्न घाटा लागून जायना आनी हे सगळे प्रॉब्लेम जर तुमी जे क्रिएट केल्या ते आफ्टर 1980 एमजी आसतना हे क्रिएट जावना आफ्टर 1980 हे क्रिएशन जालां सगळे प्रॉब्लेमाचे प्रत्येक आपूण आयले नंतर आपूण पत्र कशें दितलो हें पळयलां प्रत्येकान जे सरकार थंय आयला ताणी पत्र कितें ना कितें पत्र कर्नाटका दिलां घेया तुमी म्हणून जशें आतां बाबीच्या सरदेसान सांगलें म्हणजे हे प्रत्येक गोश्ट प्रत्येक मनशाक जर त्या खुर्चेर येवन हे गोश्टी करपाक लागले म्हादय उरतली कशी उरची ना म्हादय उरूच शकना ताका मीपणां जाय बाबा आपूण गोंयकार आनी ह्या गोंयकारांचे सगळे आपूण पळयतलो म्हणून जाल्यार ती म्हादय उरतली आनी ती ऑलरेडी डायवर्ट केली ती कशी पळयल्या हे पळय हें उदक सुकलां त्यानंतर वयले पिक्चर पळया पयलींचे सकयल्या हातूंत उदक ना वयल्या हातूंत उदक आसा ह्या आतांच्या लेटेस्ट ह्या म्हयन्याची पळय जानेवारी 2019 हें उदक आशिल्लें जानेवारी 2020 त्याच जाग्यार उदक ना एका वर्साचें हें त्यानंतर जें उदक आमच्या हातूंत येता तें डायवर्ट केलां कंप्लीट डायवर्ट केलां जाय जाल्यार हांव घेवनूच तुमकां ह्या सगळ्या हेचेर म्हजे वर येता आनी तो चीफ इंजिनियर पाटलाक खबर आहा तें हे सगळे चीफ इंजिनियर पाटलाक तुमगेले खबर आहा पाटील म्हणटा चीफ इंजिनियर कोण आहा चीफ इंजिनियर कोण आहा सगळो गेलो तो आनी हें सगळें ताका खबर आसा आमच्याय मनशान ताका एक्सप्लेन केला आनी म्हजो मनीस एक म्हयन्यान त्या जाग्यार वता हें पळोवपाक फक्त म्हादय कशी हाडटा ती आनी कांय करूं शकना आमी सद्या कारण तें आमच्या हातांतल्यान गेलां आतां फक्त दुधसारा कडचे 112 TMC उदक जर केलें जाल्यार पयलो तुजो ओपा प्लांट बंद पडटा तुवें उदक खंयच्यान सांग्या वयल्यान हाडचें पडटलें उदक तोय बंद सो हाजेर सिरियसली इश्यू घेया तांकां सांगा जगलपेट ह्या गांवांत तुमचो प्लांट घाला म्हणून सुपाच्या धरणा वयर थंय तांचो पावर प्रोजेक्ट चल्ला हे गोश्टी आजून पसून कोणीच निदर्शनां हाडूना आनी ह्यो हाडून सगळ्यो गोश्टी तुमी करून घेवचे नाजाल्यार सगळ्यांत पयलीं जो गांव 70 नंतर जातलो तो फोंडे बिचोले आनी तुमचो सांखळी थंयच्यान मुखार येतलें तें हें लक्षांत दवरात तिसरी गजाल जर उदक बंद जालें खारें उदक भितर सरत रावतलें आनी खारें उदक जर भितर सरलें आसत कुळागरां शेती बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी सगळ्यो बंद पडटल्यो आत्मनिर्भर भारताची तुमी विचार सुद्दां करपाचो ना तुमी तो शब्दच फाटीं घेवचो पडटलो आत्मनिर्भर भारत हें लक्षांत दवरा आनी काम करपाक लागा विनोद पालेकर या राज्याच्या सर्वोच्च अशा सभागृहान सर्वोच्च महत्वाचो प्रश्न म्हणटा तो म्हादईचो प्रश्न आसा त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीन रावन कारण खटलो प्रलंबीत आसा सर्वोच्च न्यायालयान आमकां खबर आसा त्या चौकटीक अजिबात धक्को न लागता एक सांगोपांग विस्तृत अशी चर्चा जावप हें खरें म्हणजे ह्या सभागृहाचें आद्य कर्तव्य ठरता त्यामुळे सभापती महाशय हाजेर हें जितकें उदक म्हत्वाचें आसा आमच्या भावी पिढीक लागून प्रत्येकाक लागून आज म्हज्या पयलीं उलयवणाऱ्या सगळ्या माननीय सदस्यांनी हेचेर एक विस्तृत अशें विवेचन दिल्लें आसा आनी
हांव तितून थोडीशी भर घालता आसतना हांव माजी जलस्रोत मंत्री आसलो ह्या कारणान हांवें उलोवप क्रमप्राप्त ठरता आनी त्या दृश्टीन हांव उलयता आसतना एकच अशें सांगन सोदता की प्रत्येकाची ह्या सभागृहान जितके सदस्य आहा 40 सदस्य हांगा कोणाचेरूच आरोप प्रत्यारोप आमी करना कारण आमकां म्हत्वाचें आसा म्हणटा तें उदक जें एक म्हत्वाचें अशें पंचभुता पैकी एक म्हत्वाचें तत्व आसा आनी हें म्हत्वाचें तत्व आसल्या कारणान आज उदकाची जी विवंचना सगळ्या गोंयच्या जनतेक भासता ती जर पळयली जाल्यार आज प्रत्येकाक उदक कशें म्हत्वाचें आसा ही खबर आसा आनी त्या दृश्टीन प्रयत्न करता आसतना सभापती महाशय ह्या सरकारची भुमिका कितें आसा आमकां फक्त जाणून घेवपाचें आसा की सरकारान हेजेर कितें केलां कारण हांवूय जलस्रोत मंत्री आसलो पयलीं त्या वेळार अनेक ज्यो गोश्टी घडल्यो ताका हांव साक्षीदार आसा हांवें प्रामाणीकपणान काम केल्लें आसा त्या परमेश्वराक खबर आसा कांय लोक उलयतात आतां पण ज्या तरेन हांवें काम केलां तें तो परमेश्वर जाणा जें त्या वेळार ते स्फोटक परिस्थिती आसली आनी त्या परिस्थितीक हाताळपाक त्या वेळार ज्या तरेन हांवें एफर्ट्स घेतल्या तत्कालीन मुख्यमंत्री बाब मनोहर पर्रीकर म्हाका तेन्ना सांगताले की तूं वचनाका थंय कारण थंय स्फोटक परिस्थिती आसा तरी सुद्दां त्या स्फोटक परिस्थिती आसतना सुद्दां आमी आमच्या ऑफिसरांक घेवन थंय गेले आनी ती परिस्थिती आमी हाताळपाचो त्या वेळार प्रयत्न केलो पण आतां हांव म्हणटा की प्रत्येकाचे प्रामाणीकपणा बद्दल हांव दुमत ना म्हाका माननीय मुख्यमंत्री सुद्दां म्हादयच्या बाबतीन एक सौहार्दाचें तांचें हृदय आसा आनी ते हृदय घेवन ते सदांच ह्या बद्दल वावुरतले अशें म्हाका खात्री आसा आनी ते उलयताय बी आपल्यो भावना प्रत्येक बाबतीन आनी त्या दृश्टीन विचार करता आसतना सभापती महाशय की हें जें उदक आसा हें उदक आमच्या भावी पिढीक जशें म्हत्वाचें आसा तशें सगळ्या आमच्या उत्तर गोंयच्या जनतेक जे तालुके ह्या भागान म्हत्वाचे अशें ठरता त्या तालुक्यात ह्या पाण्याचें ह्या उदकाचें दुर्भिक्ष आयज जाणवता ज्या तरेन तें उदक वळयलें गेलें कर्नाटका मार्फत तें अतिशय अयोग्य आसा आनी त्या दृश्टीन एक म्हत्वाची अशी भुमिका म्हणजे सरकारान हेचेर प्रामाणीकपणान हेचेर एक विवेचन करून सांगोपांग अशी चर्चा करून हेचेर न्यायालयान एक भुमिका मांडची अशी म्हजी एक कळकळीची आनी प्रामाणीकपणाची भुमिका आसा हांव कोणाचेरूच आरोप प्रत्यारोप करूंक सोदिना प्रत्येकाची भावना म्हज्या लिडराची भावना ती आसा हांगा आसलेले प्रत्येक सदस्यांची ती भावना आसा की कोणीच एकामेका बद्दल अशें मनान दुमत दवरचें न्हू आनी आमच्या मनान ते अजिबात ना एकच प्रामाणीकपणाची भावना आसा म्हणटा ती उदकाचे बाबतीन आमकां एक तळमळ आसा एक कळकळ आसा आनी त्या दृश्टींतल्यान आमी आमच्या मादईक जर माता मानता तिका जर देवी मानता हांव म्हणटा की या देवी सर्व भूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः अशा तरेन जर आमी त्या मातेक जर म्हणटा की मादईक तर ती एक म्हत्वाची आनी कळकळीची अशी भावना सगळ्यांनी आपल्या मनान दवरून म्हादई बद्दल आंतरीक प्रेम दवरून आनी ही जशी हांगासर एक विस्तृत अशी चर्चा जाल्या त्या चर्चेच्या माध्यमांतल्यान हांव इतकेंच प्रामाणीकपणान सांगूंक सोदतां की सरकारान एक प्रामाणीक अशी भुमिका घेवन न्यायालया भितर झगडचें इतकेंच हांव सांगूंक सोदतां देव बरें करूं. The honorable members of this house has brought various issues, not only this time, but continuously for the last 3-4 sessions. Just now, the treasury benches were trying to convince
as if we are, the opposition benches are opposing them. No, no. We are all concerned. Not only 40 MLAs, but the people of the state of Goa are concerned. Because Mahadev represents 60% of the lifeline of the people of the state of Goa. I was going through the governor's address last time on 7th January 2020. And after reading this governor's address, I thank the governor in my last motion of thanks. Because the governor of Goa has said Goa has also filed a SLP in Supreme Court praying to review of the tribunal award besides filing necessary contempt proceedings before the Honorable Supreme Court. That is para 10. Honorable Speaker, if you see para 48 of the governor's address this time, the governor has said, in addition to this, the attempt of the state of Karnataka for diverting the water has been brought to the notice of the apex court by filing fresh contempt petition in October 2020. Whilst we are talking that the matter is sub judice, on the one hand, water has been already diverted. Mahadev River is dry. It is affecting the ecology, environment, and the life of the people of the state of Goa. The lawyers are letting us down. The Union Minister for Environment and Forest is letting us down. And we are saying it is before the Supreme Court. Judiciary, executive, and legislature. They are independent from each other. They are autonomous. It is as much as duty of the judiciary. It is as much as the duty of the executive to ensure that this God-given Mahadev is protected, is preserved, and is handed over to the posterity. Now, if we sit over here for the last 3-4 years and going to the governor's speeches, going to this, if we come to know that we are losing step by step, I think it is time to say yes. Whether the Supreme Court matter is there or whether the matter is discussed anywhere else, it is a bounden, secret duty and responsibility of all the members of this House. We are with you. We are with you. We will support you further. We are not going to let you down. But as on today, everybody has let us down. Whether it's Government of India, whether it is our advocate, or whether it is the tribunal or the judiciary. We have to be alive to the needs. Sorry? See, what I have said, I am not opposing this Chief Minister. I am not opposing the Honorable Minister. What I am saying, it is a matter of concern for all of us. And we should not take protection saying that this is a sub judice matter. This is before the Supreme Court. No. We are autonomous. Legislature has got as much autonomy as much as judiciary. And therefore, I feel the legislature, all the 40 members, should, with one voice, make sure that the voice of the legislature, which represents the voice of the people of the state of Goa, is heard in the Supreme Court. Whatever you have to do, if you have to sack some advocates, if you have to change total your strategy, do it. We are with you. But for God's sake, protect your mother. Protect Mahadev River. Protect
the rivers water, which is already diverted in Karnataka. As per both the governor's addresses, one address says we'll fight. The other address says the water is already diverted, we are trying to get it back. I don't know what will be the next governor's address. Next governor's address is saying, sorry, we have lost the battle. No, we have not lost the battle. We have not lost the battle. You are there. We are there. You are there. The full strength of the 40 members of this house is with you. If you want, take a power of attorney. What I am saying, figuratively, our this with you, but fight for it. Don't be lame ducks in this august house. Thank you. Speaker, sir, I want to raise one point also on this issue. I had in fact raised it before and now again I am raising it. In this whole order, now I think somebody made a mention whether it was not happening before all this. The Congress government at that time went to the Prime Minister and brought the Madai Dispute Tribunal, Water Disputes Tribunal. And in that tribunal, there was an order given. Order took a long time. Diversion would create problems. That's why the tribunal was brought. Tribunal was notified. Order was given. In that order, it was very clear. I think my honorable member Davlikar said it was 7.56 TMC. It is not 7.5 TMC. It is 5.4 TMC. Karnataka demanded others for irrigation purpose. Karnataka demanded 7.56. Water Tribunal gave only 5.4. At that time, what we should have been doing? We should have put a commission to check how much water was going to be diverted as per the order. And in that order, it was very clear, sir, clear alale, ki fresh DPRs to be done, fresh permissions to be sought. We didn't take even advantage of that. On the contrary, amgelo AG munta ki fresh DPR kitya jai kai म्हणून. Shows that you all are connived with the Karnataka government. It's a very serious question which I have even raised it before. AG munta the fresh DPR kitya jai kai म्हणून. It's म्हाका हांव तू कटिंग दिता. हांव कटिंग दिता तुका. टाइम्स ऑफ इंडियाचे पासून येले. पेपराचेर वचूं नाका. इट इज फॅक्ट. तू कितें आसत जाल्यार दी म्हाका. पेपरावयले वचूं नाका. हांव तुका ऑर्डर इन तेणे पड कितें उलयलां तें हांव प्रेसांत तें दिता. आतां ऑल दीस थिंग्स तेन्ना कितलें डायवर्ट जालें तें जावपा जाय आसलें. One major point at that point of time, it is passing, Madai is passing to 5 wildlife sanctuaries. Almost 6 wildlife sanctuaries. Correct me if I am wrong. Bondla, Bhagwan Mahavir, Mahavir Park, Madai, Karnataka one. I can't get the other one. I'm not an expert in that. Did you go and get permission from the wildlife, from the chief wildlife warden, chief warden of the wildlife? Isn't it under Article 19? Correct me if I'm wrong, whatever. It is Wildlife Protection Act and clear that if you are diverting water, you have to take NOC from the wildlife. Have you done it? You have not done it. You are going to the Environment Ministry to get BJP government sarkar atinga. ते कोडे तुका प्रेस करून जायना. आमगे उदो पेटी जातींगा. आमगेली लायफलायन वयता. चीफ मिनिस्टर म्हणला की आपणागे हे म्हणटी, आपणागे माय म्हणटी. But actions are not speaking. Actions जावपा जाय. बरें हे आतां सुप्रीम हे आतां मास्टर रे सुप्रीम कोर्टान did you take that averment? Did you fight on that behalf? That wildlife हेंजाल म्हणून कितें आमकां स्टॉप करूं जायना? आम कित्याक जायना? Why can't we press the central government? We have the BJP government here, we have the BJP government there.
It is a necessity, it is a lifeline. Bore action plan na, like it was raised also, action plan na. Baba mukar kiti. उदो डायवर्ट जाल त्या किती घातलो बाब ढवळीकारान म्हणला की बांदारा घातलो किती घातलो development plan na bare one of the reason why water was diverted is that they say that we were not making proper use of the water which was coming in. Whether any plans were made for making proper use na amge salt water will become even my constituency will get affected. Salt water wadon bainch udo har jatle. Even water table from my area will be affected, my constituency. We are talking of people from the north. No, I am telling you, even people from the south. All these issues, we have to see that we have to see justice to our people. And magi kit ulop jata ki continuous process. Congress government kelole mu ami continue korta te sapa jaina. Ei Congress government kuru na. Not because I am chod moga na Congress government aso. Oh, Congress party, but important is the issue of Ravre, Master Ravre. But issue is focus sangop ki ami kelole, ani kon kelole. No. At mukar dekun Supreme Court an pasun kit steps gele, ani hengan kit kon taking extra opinions kai na. Means government avadan kai am kai na, kai relief na. People of Goa will suffer. People of North Goa don't even understand, don't even know what is the real thing. Kitli damage जातो ती. So, all these issues have to be addressed. Supreme Court and SAR government we have to fight it out in the Supreme Court. But on site also we can do something. Present water rahate, enkurpak, jempad udo. आणि हुई बांदारा घालो मेटा आणि कित करो मेटा ते पासून डेव्हलपमेंट प्लॅन पासून काय ना सो गव्हर्नमेंट हॅज टोटली फेल्ड the government has totally failed on the Madai and they are responsible for it. I am making a charge on the government also that they are responsible for it from 2012 till today. What they have done, let them see, let them tell us. Let them tell us, let them tell the House what they have done. And we have never objected. Amchadan opposition and Okone object Kellan Denga Kona Kite Gorpak. We have raised issues. Every assembly we have seen that we have raised issues. But ultimately, like the governor said, we have to stop the diversion. Fait accompli. Fait accompli. So this government is a fait accompli. Magi taklagon mutami. So we want from the government, what is the position of Madai? We want from the government assurance that next season will the water improve what Mr. Davlikar has shown at that place. Next January, before the elections, will it improve in that place what he has shown? The photographs are laid on the house. We want a categorical answer. We need to save and we need to protect. It is if opposition is raising issues, one of the issues, opposition is raising this issue. And if the ruling side is saying that we are just raising issues, this is one of the issues, like all other issues which are important we are raising. Come what may, say that this issue is not good. I challenge this government, Speaker, sir. Churchill, मादे वर्सां जालीं आमी झगडटा स्पिकर सर ह्या हावजांत 40 आमदार येता कोण ऑपोजिशन आसता कोण रुलिंगा आसता कोणाच्या सांगपाक जायना पण हांव जाणटे प्रमाणे पयले हे हावजांत एमजीन राज चलयलें त्याच फाटल्यान काँग्रेसीन राज चलयलें पूण एक म्हाका सांगून दिसता आयज हे हावजांत जेन्ना चर्चिल आयले हांव 1989 मुखेलमंत्री जाला एक PDF गव्हर्मेंट केलो एमजीन आनी आमी आनी ते टायमाचेर हांवें तिलारी प्रोजेक्ट सायन मारून तिलारी उदक हाडलें ते टायमाचेर म्हाका काँग्रेसीन म्हाका 7 कॉलम आन्सर गायलो 7 कॉलम हावजां आसतले मनीस आनी सांगो लागले की हांव महाराष्ट्राचो लोक गोंया हाड म्हणून
पूण ताका हांवें तेन्ना आन्सर दिवन सांगलें जें तुमकोय जावं ना तें PDF गव्हर्मेंट आमी आनी MG एकठांय जावन केलो आनी तेन्ना उगड आसता तुमकां तेच उदकाचेर आज नॉर्थ आनी सावथ जावं बोगले आहा तांकां हें उदक मेळटा म्हणून स्पिकर सर तेज उपरांत तो सरकार काँग्रेस येयलो आनी बोट घालपाक दिलें तांकां उदक पिवपाक थोड्यांशें उदक पिवपाक म्हूण बोट घालपाक दिलें बोट घायलो त्या डबल सेंटी मात घायला आत घायलो सांग बॉडी बी गेली भितोगेन तांकां आमी सारकें पॅक केल्ले पॅक करून दवरलो आसतना बोट घालून दिलें तेमी आत घायला आतां हांव सगळ्यांक मागता तुमचे कडेन एक आमी करुया 40 आमदार एक दीस आमी सगळे एकठांय थिंगा वचपाक जाय आमले फोर्स सोऱ्या कित्याक ते आपल्याक फोर्स दाखोवंक जाय थिंगा तो आतां म्हाका कोण म्हणटालो हिलिमनार थिंग पावला बाबा हिलिमनार एकलो गेल्यार तेगे कुयत मरे एकलो गेल्यार ते कितें करतले दोताय थिंगा दादागिरी चलता थिंगा स्पीकर सर थिंगा दादागिरी चलता आज आमी थोडे आमी 2 आमदार एक 3 खासदार आमगेले 2 लोकसभा आनी एक हेजो तेंगे खासदार कितले तेंगे लोक कितलो तेंगे आमदार कितले पूण तेंगेलो फोर्स चड जाला कितें आसता आतां एक आडो येयलो न्हू देराकू ती तो आडो येतरी आमी टाकाच को माली तें देर पिड्यार बसना आमी तें चान्स दिले तेंकां बोट घालपाक दिलें आनी आतां बोट कोणी घालो तेजेर ते पळय आतां आमकां नाचयताय तें तरी सगळें काडो जाल्यार आमी सगळे एक दीस बाराबर या पळोवया आनी जे पळय आतां सुप्रीम कोर्टान कितें आहा तेंकाय तो एक फोटो मारून धाडून सगळ्यांलो फोटो मारून ती गेले हां आदोगाद काडा ती काळ्या रे ते म्हाका आदोगाद आय काय करे प्लीज Members, Churchill. अरे तो स्पीकर उलय हांगा उलय म्हाका पळोवन उलय तो कोण म्हाका पळोवन उलय तो म्हाका कितें दिसता पुदा कितें दिसता पुदा कंटिन्यू कर डिस्टर्ब कित्याक करता तो हांव सांगिलां थंय मुगे हिसपान आमी सगळे वचपाचे 40 जाणां थिंगा बाबा एक फोटो काडलो तोवूय फोटो सुप्रीम कोर्टाक दाखोवया कित्याक आमी भुकलो आहाय सगळे आमी येवदो तें आमी येवदो ना मतले थिंगा आमी येवदो हांगा मेळपा जाय तें सो तेमकां तें पिवन दिलें तें उदक तें सगळें गार्डन घालपाक तें उदक तें व्हरों जायना प्लीज म्हाका चड उलोवपा नाका मुगे चड उलोवप ना काम चड करप तो तुका सांगत हांव जेन्ना 19 दिसांक तिलारी प्रोजेक्ट चिलारी PDF गव्हर्मेंट आसतना आमी आमचे एकठांय करून आमी हाडला आनी आयज तेका आमी गोड दवरपाक आवडया देव बरें करूं तशें तुमी ते कितें तरी करपाक जाय दुसरें तुमकां एक पत्र दिलां आतां हांवें त्या पत्रांत तांच्यो 2 वेगळ्यो नद्यो आसा तांकां हात लायना ते म्हादयक हात घालता हो इम्पॉर्टंट हें सुप्रीम कोर्टाक तुमी सांगपाक जाय आनी सुपाचें सांगपाक जाय जर तर तांकां खरेंच उदक पिवपाक जाय दे कॅन डेफिनेटली डायवर्ट द वॉटर फ्रॉम सुपा 101%, which is just 60 kilometers from Dharwad and Hubli, while this distance is almost 160 kilometers from Kankungwe. तेच सांगपा जाय न्ही तें दिलां हांवें सगळें आनी हें कोणी हांवें अशें न्ही आं जो जॉयंट सेक्रेटरी उसगांवकार आशिल्लो मगो पक्षाच्या टायमार ताणें हो रिपोर्ट त्या वेळार केल्लो. सर एक क्वेश्चन आहा फकत आज आमी 2021 आसा जानेवारी फुडल्या वर्सा 2022 इलेसांव आसा इलेसांवाचे पयलीं हो इश्यू सेटल जातलो
एक अश्युरन्स जशें मायझोमेंत मुख्यमंत्र्यान दिवचें, कित्याक तो सेम पक्षाचो, प्रधानमंत्री सेम पक्षाचो, कर्नाटकाचो सरकार सेम पक्षाचो. एक जालें. दुसरें की तुमकां जर दिसता, कित्याक तुमीच उत्तरान दितात, की आदवोगादांनी लेट यू डावन, जाल्यार हेच आदवोगाद आमचे आदवोगाद उरतले, आमकां आनी कोण सोदूंक सोदतात आमी? दोन. Tony, brief. Speaker, sir. Dr. Pramod Sawant, Chief Minister of Goa, has filed a contempt petition in 2020. Honorable MLA and ex-minister, आमचो बरो उलोवपी आमच्या हावजान गणगणीत सारको बाब विजय बाब त्या टायमार गव्हर्मेंटान आसलो. ताजेच पाटयेचो WRD मिनिस्टर, तोय तेन्ना तेजे पार्टीचो मिनिस्टर आसलो. म्हाका एकूचशें दिसता त्या टायमार तुमी कंटेम्प्ट पेटिशन कित्याक फायल करूंक नासलें? स्पीकर सर, लेट मी स्पीक. म्हाका उलोवपाक जाय. स्पीकर सर, प्लीज परमिट. Because he has taken a name and he has to be clarified of the facts. आम्ही डेटी वाचून सांगिल्लें आहा. आम्ही जुलय 2019 मंत्रिमंडळांतल्यान ना जाले. सुप्रीम कोर्टान ट्रिब्युनल ऑर्डर पास केली 20/2/2020. 2019 पयलें काय 20 पयलें? फर्स्ट केस ही. आनीक ह्या आदवोगादांनी एग्री जावन ही जी केस आमची न्हिदयली ती जाली 23/10/2019 EC दिल्या. तेन्ना आमी मंत्री नाशिल्ले. सो कंटेम्प्ट जो लास्ट जो उलयता तेन्ना ताका ही हेज टू बेसिकली टेक फॅक्ट्स ऑर रीड द रिप्लाय गिवन बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर. रिप्लाय इज व्हेरी क्लियर. वगीत कोणाची नांवां घेवं नाका. शिकोवन हाडला जाल्यार सारको शिकय नाका. शिकोवपाची कोणाची गरज ना. आमी शिकोवन पास जाले आनी आमी बरी पोटा भरता. आमी कितें करता? स्पीकर सर, हिंगा आदवोगादूय हिंगा ब्रोकर इट इज नॉट फेअर. आनी दुसरे उलयता. स्पीकर सर, आय एम ऑन माय लेग्स. खबर ना. नुस्त्याच्या बाजारान उलोवपाक आयिल्ले भशेन उलयता. स्पीकर सर, देखून फॉर्मालिनाक लागून आमी भोगला. कॅन्सर जावन गेले. ताकाच लागून भरले आमी. कितें उलयता तेच सारकें सांगता. स्पीकर सर, टॉक ऑन फॅक्ट्स. दुसरे स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्ट म्हणजे कितें उतर तेन्ना जरी तर आमी नको जायत जाल्यार हिंगा आमी बसपाची गरज ना. सभापती महोदय, जरी तर नको जायत जाल्यार शेट्टी कडे वचून विचारचें. तो भितर व्हॉट इज कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा पळय तें. हांव आत्तां उलयल्लो सगळें वहापूह हांवें हांगासर केलें. तरी गाडवा फुडें वाचली गीता तो म्हणत होता कालचाच गोंधळ बरा होता. तशें हें विवेचन आसा काय कितें? आमी सगळे हांगासर उलयले इतक्या वेळान आनी आतां पर्सनल अटॅक करपाची गरज आसा काय कितें? मॅटर आसा. जर हांव इतके सिरियसली आमी घेतला. हांव परत सांगता स्पीकर सर, आमकां हें मॅटर खंयसरूच एवॉयड करपाचें नासलें म्हणून तर हें कॉलिंग अटेन्शन घेतलां. म्हाकाय म्हादईचेर राजकारण करपाचें ना. आनी जर राजकारण करपाचें आसलें जाल्यार हांव एवॉयड वेग घेवचोय नाशिल्लो. घेतल्या उपरांत थोडो बोवाळ जातलो वयतलो आसलो. म्हाका तें करपाचें ना. हांव परत सांगता ना. म्हाका स्पीकर सर, हांव परत सांगता, लेट मिनिस्टर म्हज्या मिनिस्टराक आन्सर करूनी. कारण हे मॅटर तितकेच सिरियस आसा आमच्या खातीर म्हणून हे मॅटर घेवपाक लायला. त्या खातीर नाका जाल्ल्याचेर डिस्कशन करच्या पेक्षा लेट मिनिस्टर गिव आन्सर. ताच्या उपरांत हांव कितें उलोवपाक जाय तें उलयता. स्पीकर सर, Speaker sir, I appreciate the efforts of all the members, particularly the senior members. जे भाशेन तेणें आपले इमोशन्स, आपली दास्ती, आपली एन्झायटी एंड फियर ह्या हावजा मुखार मांडले. आनी म्हाका याद येता एक दिसाक एक वर्सा पयलें कितें बिफोर कोवीड क्रायसीस केम, लिडर ऑपोजिशन एक स्पेशल सेशनूच मागताले ऑन मादर इश्यू. आनी तेन्नाच आमी हे सरकारा आयल्या. पूण अशें जालें की कोवीड क्रायसीस सुरू जालें आनी तो इश्यू तसोच उरलो. स्पीकर सर, हो मादर इश्यू इज नॉट अ शॉर्ट टर्म इश्यू. इट्स अ लॉंग फॉट लिगल बॅटल. आमचेच रिकॉर्ड हांव चोयता 2000 स्टार्ट जालें लिगल बॅटल. तेज्या पयलीं
कितलीशी कॉरेस्पॉन्डंट म्हाका दिसता 30 वर्सां पयलो इश्यू हे दोनी राज्यां भितर आहा आनी हांव नको आनी कसले इश्यू इंटर स्टेट आहा जाल्यार ऑल आर द इश्यूज पर्टेन्स टू विदीन द स्टेट. सकाळीं आमी सोंसड्या गार्बेजीर डिस्कस करताले गार्बेज इश्यूचेर. दोज आर ऑल इश्यूज पर्टेन टू द स्टेट ऑफ गोवा. बट Madai water diversion issue is interstate. We are fighting against Karnataka state. आनी हांव तेंय सांगूंक सोदतां की म्हाका एक संदी मेळ्ळी वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर जावपा इन 2002. तेन्ना आमी नवे आनी तेच वर्साक इन प्रिंसिपल क्लियरन्स दिलें आनी देन प्रायम मिनिस्टर वायपेजी. आमी तेन्ना शॉक. मनोहर पर्रीकर बाय हे हावजाचे लिडर आहलो CM आसलेले आनी तेन्ना तशी उचांबडाय जाली. BJP सरकार आहलो उचांबडाय जाली. आमकां कन्सल्ट कोण आसतना 7.5 TMC वॉटर घालपाक आनी आमी तेन्ना न्यू आमकां व्हडली म्हायती नासलेली वॉटर रिसोर्साचे इश्यू कितें. पूण तेन्नाच्या सरकारान आनी आतां पर्यंत ऑल द सक्सेसीव गव्हर्मेंट हॅज टेकन टायम एंड अगेन सिरियस एफर्ट्स. आतां चित्र दुसरे भाशेन दिसता म्हाका. आमी दिगंबर कामताचे सरकार आसतना वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर म्हणून मादयाचेर खुबशीं डिस्कशनां जालीं आनी तेन्नाय तशें आमकां असलेच इश्यू येताले. ऑपोजिशन येतालें कॉस्टीन येतालीं. पूण आतां इतलें दिसता स्पिकर सर मातसो पॉलिटिकल कालर असो ह्या इश्यूआचेर दिसता. म्हाका दिसता बिईंग अ लॉंगस्ट सर्वींग वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर फॉर दीस स्टेट. आनी पूण तेरो आसतना आय एप्रिशिएट कित्याक हो हितानूच झगडपाचो इश्यू स्पिकर सर. नॉट अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल एफिलिएशन्स or political colors. आनी ते पासत सिन्स इट इज एन लॉंग फॉट बॅटल आनी प्रत्येक सरकारां येयलीं प्रत्येक सरकारां गेलीं तेच भाशेन आमच्या आमदारांनी क्वेश्चन घायल्लें आसा. हांवें नोट केलां. सगळे म्हणून 9 आमदार उलयले इन्क्लुडींग टोनी. आनी आमी नोट केलां तुमचे पॉयंट जावं तो लुईजीन फालेर जावं लिडर ऑपोजिशन जावं सुदीन जावं विजय जावं आनी प्रत्येक मंत्री वॉटर रिसोर्स जाले प्रत्येक CM जाले आनी प्रत्येक पार्टीचे लिडर जाले तेमी तेंचें कॉन्ट्रिब्युशन आहा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ म्हादय रिवर. ऑल पार्टी डेलिगेशन जितली केंद्र सरकाराक गेल्या तितले पावटी हांव आसा मंत्री म्हणून. आतां डॉक्टर प्रमोद सावंता मार्फत देखून आमी ऑल पार्टी डेलिगेशन गेलां तेन्नाय हांव आसा. जेन्ना कावंटर चार्जीस जाता तेन्ना दूख जाता. हांव आयकतालो. आय वॉज लिसनींग मायनटली टू द डिबेट एंड डिस्कशन ऑन दीस इश्यू. आय वॉज वेटिंग फॉर द गुड सजेशन फ्रॉम द रिच एक्सपिरियन्स मेंबर्स ऑफ दीस हावस. पूण चडशें आमकां सजेशन येनासलें एक्सेप्ट फ्यूज अशीच. पूण आयज म्हाका दिसता चड टायम हांव काडना. आमचो CMूय रिप्लाय करतलो. द टायम हॅज कम. वी हॅव टू बी युनायटेड. म्हजो एक हंबल रिक्वेस्ट टू दीस ऑगस्ट हावस. द टायम हॅज कम टू बी युनायटेड. चर्चिलान सांगिल्ले भाशेन इन हीज ओन लँग्वेज सांगिल्लें ताणें. आमी डिवायड जाल ना अजून पर्यंत. कित्याक ऑल पार्टी डेलिगेशन गेलें ना बाबा विजय आसलेलो सुदीन आहलो सगळे पार्टी आसले. दॅट शोज आवर युनिटी. आनी हो युनिटी घेवनूच बट टू गो इन टू द मेरीट ऑफ दीस मॅटर लिगली चोवपाक गेल्यार एक मेरिटान गेल्यार एक मार्ग मेळटा आमकां. टेक्निकली गेल्यार एक मार्ग मेळटा. पॉलिटिकली एक मार्ग मेळटा. ऑन द फेस जनरल ऑन द फेस ऑफ दीस इश्यू. पूण क्वेश्चन येता मेन डायवर्शन. कोण डिनाय करना. विजयान सांगता भाशेन एडवोकेट काडपाक कसो एडवोकेट आमकां बिट्रे करून गेलो. तशेंच एडवोकेट खुबशे आमकां एडवायस रॉंग म्हण हांव समटायम्स लिगल एडवायस दिवपी लोक येयले आनी गेले. तेच भाशेन हो लॉयर हांव नांव काडा हू वॉज ऑन द रेकॉर्ड हॅज लेफ्ट फ्रॉम द पॅनल ऑफ दीस. आतां तो ना आमचे कडेन. पूण आमी तेका वी हॅव नॉट डिफिटेड आवर पर्पज बिकॉज ऑफ हीज डिसिजन. डिफीट जाल्ले जाल्यार वर्सभर कर्नाटका डायवर्ट करून उडयता आसलेले ना. हांव ते लिगली जिखलो ना. सी नोटिफाय जालें म्हणून वी हॅव नॉट लॉस्ट द केस and don't indicate that we have lost the case to the Karnataka and to the people of Goa. So far we have not. What we have lost, Mr. Vijay, honorable member of this house, we have not lost the legal battle. What we have lost is the water.
is the quantity of water which they have diverted illegally. Rao, illegally diversion. Wait. Maka complete kor diya. Maka complete kor diya. See, हांव कितें म्हणटा आमी केस पेडे जाले ना हुंयचे हेजेर आमी पेडे जाल्या ते सिजनल जेन्ना जून जुलय ऑगस्टांक ते नॅचरल फ्लो डायवर्ट करून आमची पाणी वयलोली आसा and that came to the notice of this government only in the year 2018. हें डायवर्शन जे स्ट्रक्चर बांदला म्हणून आमी कोर्टान गेल्ले. It was since 2000 वर्सा. तें बांदलां म्हणून आमी कोर्टान गेले with a prayer saying that to stop construction or from the tribunal to resolve the dispute. So आयज आमकां दास्ती main आमकां issue आहा, main issue is to stop diversion. What they are doing through their traditional method. Structure घालून बांद घाता ते and divert करता. सादो बांद न्ही तो. आमी केसो शेतान घाता ते भाशेन. Since the jurisdiction is in the Karnataka state, आमी एकठांय रावन चिंतपाक जाय. How to stop such illegality? तूं म्हणटा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केसूच घेयना. कोविड जालें आनी तितून आमची केस डिले जाली. कित्याक आमी सुप्रीम कोर्टाक मागलें व्हर्च्युअल हियरिंगाचें जायना. We have to show a lot of documentary evidence proving that it is diverted. So त्या पासून आमी फिजिकल हियरिंग मागलें स्पीकर सर. Physical hearing आमकां एक opportunity मेळटा to present all these facts and figures. So therefore, sir, please do understand that we have to united to see that, to stop that seasonal diversion. आणि आमी तें थ्रू कॉन्टेम्प्ट पेटिशन आमी सुप्रीम कोर्टाचे नोंदरेक हाडला. विजय सर सगळे मंत्र्याचे सारकें. वी डोंट डिसएग्री एनीवेर. युनायटेड आमी आसा, दॅट्स वाय वी केम विथ एवरीवन. देर इज अ युनॅनिमस रेजोल्युशन ऑफ द हाऊस in favor of Madai. सगळें आहा. इश्यू कितें आहा, सिजनल डायवर्जन जें तूं म्हणटा तें डायवर्जन करपाक नवे बजेटान येडियुरप्पान 500 कोटीचें बजेट नवो हेड तयार केला. 500 crores. Remember, second thing, all the bandaras and dams that are sought to be constructed by diverting is the equivalent of Goa's budget, 16,000 crores. I've counted that. So how are we sitting here going to fight with it? We means we can't fight. It is you who have to fight. Second, your legal case, you have a contention. The minister seems to be having a contention that we have lost the battle, not the war. But the battle, the water is gone. We may win on paper, but the water is not there. Because I have brought evidence to show that. And even given it to the government. स्पीकर सर पळय ह्या इश्यूचेर कोण राजकारण करना. आमी जर राजकारण केल्लें, I would not have been part of the delegation led by the chief minister. Each and everybody joined chief minister. We spoke there in favor of the state. Chief minister of the party there. The minister, in fact, we had suggested to the chief minister, let us go to the prime minister. But he said he has taken an appointment with Mr. Zavadekar. We agreed to go to Zavadekar. जावडेकरान थंय आमकां एश्योरन्स दिलें, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दॅट. ताजे फाटल्यान ताणें एक लेटर बरयलें आमकां की कमिटी करता म्हणून. ताणें ती कमिटी म्हाका दिसता अजून करूं ना. कमिटी केल्या जाल्यार कमिटीचे मेंबर कोण, कमिटी. सो नाव वॉट आय एम सेईंग, एवरीबॉडी इज सेईंग दॅट वी आर युनायटेड. लेट द चीफ मिनिस्टर लीड ए डेलिगेशन टू द प्रायम मिनिस्टर. लेट अस ट्राय टू फायंड आउट पॉलिटिकल सोल्युशन. लीगल बॅटल इज वन एस्पेक्ट. लेट द चीफ मिनिस्टर लीड ए डेलिगेशन टू द प्रायम मिनिस्टर. हाचे पयलीं आमी गेला, when I was the chief minister, I had led a delegation to the prime minister. Because they were delaying formation, you will be knowing, they were not forming the tribunal at that time. They were not referring it to the tribunal. We led a all-party delegation. So chief minister should lead a all-party delegation. Because as it is known that Karnataka government is very aggressive on this, they are making financial provisions. It will amount to serious problem. And Madai म्हणजे तुका गोयचे पर्यावरण, गोंयकाराचो म्हणजे एक्चुअली गोंयकाराचो जीव म्हणजे Madai is lifeline of Goa. Even chief minister is on record. So why are we not, why is not leading us to the, let us go and, all of us can go and meet him and tell him that this is what is being done. This is injustice to the state of Goa. सभापती माशे, ऑलरेडी म्हादयचे वयले पोर्शन डायवर्ट जाले. हांवें पत्र मराठीत आसा म्हणून तुजे कडेन दिवना, सीएमा कडेन दिलें. 540 मीटर लांब आणि 40 मीटर हाय ते धरण बांदता.
तातूंतल्यान 112 TMC water which is coming to Opat via Dudhsagar हें उडयता ते आनी त्या खातीर हें तें बजेट प्रोविजन केलें तांणी हें कशें तुमी बंद करतले तें ताजेर विचार करपाची आवश्यकता आसा आनी हांवें तें सगळें पत्रांत आसा तें तातूंत त्या पत्रांत तांच्यो ज्यो 2 नदयो आसा पळय तांकां हात लायना ते कारण तांकां दाखोवपाचें ना आमचे कडेन उदक आसा ते म्हणटा आमचे कडेन उदक ना म्हणून बेळगांव जर एक टॉप मोस्ट कोणी केएलईचो बी हेड मेळ्ळो जाल्यार तो म्हणटा तुमी कशाला अडवता हें पाणी पूण तो आमकां सांगना की थंय उदक ऑलरेडी आसा तें डायवर्ट करून घेता म्हणून मल्लप्रभातूय उदक आसा तें घेवपाचें ना तांकां तांकां म्हादय डायवर्ट करपाचें आसा हें लक्षांत दवर Sir. I like when the minister said that let us be together, give us your suggestions. Now see, let us not waste our energy fighting each other. Let us not waste time, because time is running out for us. Even our term is getting over. And within this 4 years, we have seen how Mahadev water has been diverted to Malaprabha and other parts of Karnataka. Let us be together. Now, when we have lost the water, we have lost the war. What is the use of winning the battle if you have lost the war? So let us now think out of the box. Let us think how best we can draw the attention of the government of India. I know government of Karnataka is your party, government of Goa is your party, government of India is your party. In spite of that, Goans are losing the battle. Can we go? All 40 of us are ready. Last time only party-wise. If they are not listening to us, we can go to Jantar Mantar and have one-day hunger strike. I am ready. Whatever you want us, I'm just giving out of the box examples so that the attention of the government of India, attention of the judiciary is towards Goa. Let them know this diversion of water, what it means to the people of Goa, what it means to the ecology and environment. And when the case is going on, we call it sub judice. How the water is already diverted. Just 1 minute. Yes. Under Rule 16, Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting by 5 minutes. The motion is before the House. Those may say aye. Those against say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the House, sitting of the House is extended by 5 minutes. Honorable Chief Minister, I only give one suggestion. Now, many of the facts have come. How Karnataka is trying to divert the water. I remember when I was the Chief Minister for a short while, I was in Delhi. I'm just telling you this incident, how resourceful they are. One senior leader from Congress party told me, the Minister of Water Resources wants to meet me. I was in Goa Sadan at that time. When they told me it is so-and-so, I left Goa Sadan, came to Goa. That minister left Delhi and came and met me in Goa. And he came with all the files, saying, no, you just sign here, this is what is going to help us, this, that. I said, no. See, they are very resourceful. This I am telling you, in 1998, 99. Now, what we'll have to do? When I was in charge of Karnataka elections, I saw literature from one minister. He was trying to blow his trumpet. He said, I have done this project, this project, this project, this project. And one of the projects which was on his this beautiful folder was how he has diverted the water of Mahadev in Karnataka. It's a big project. Sorry? I immediately thereafter was told Mr. Digambar Kamath, you ask him. I said, see, the matter is very serious, and I requested him, and then
he also came to Delhi and he fought, and that's how that dispute was referred to the National River Tribunal. I played my role, but I was nobody here. I was in Delhi that time. But I'm telling you now, they are making huge plans and programs. Just now, Honorable Member said the budget of thousands of crores. Now, can you appoint, not this, can you appoint some environmentalists, some people who are involved in finance, and they can give us some inputs? How best we can fight it? Fighting in the Supreme Court is one thing. I remember when the Honorable Minister was there, Mr. Parikar, he had called our meeting. We had a meeting in this, and he had brought some professionals and all that, and he has given a presentation. But nothing much has happened after that. So you appoint a think tank to study what is their strategy, how they are trying to rob our water, how they are going to destroy our ecology, how they are doing this, and how best we can stop it. We can reverse it, because as per the governor's address, we are now trying to reverse what has already happened. Last governor's address, governor was saying we are going to fight. And next governor's address, if we go on like this, we'll say we have already lost. And it will be like requiem in passem, because everything is over now and we have lost all this. So appoint some people, some think tank, some professionals, some ecologists, some environmentalists. You do it at your level, you don't even tell us. But you give us this and you tell us that, yes, this is my strategy. This is what I'm thinking out of the box. This is what we have to do. If the government of India, government of Karnataka, and other judiciary is not listening, then we'll have to do something. And for which we should be ready to do whatever, do or die. The House is adjourned. Speaker, sir, 4:30 p.m. Once again, I... John. Hey, Philip.